तर भंडारी समाज काणकोण शाखा हांणी ही पत्रकार परिशद आपयल्ली आसा तेन्ना पयलीं गोपाळकृष्ण देवाक नमस्कार करता, माचयेर आशिल्ल्या मान्यवरांक नमस्कार करता आनी लोकशाहीचो चवथो खांब म्हणजे आमचे पत्रकार भाव आनी मिडिया रिप्रेझेंटेटीव तांकांय हांव येवकार दिता. ही मिटींग आपोवपाचें मेन कारण म्हणजे आमचो समाज बांधव गिरीश बोरकर MLA वो कितले दीस जाले आझाद मैदानाचेर आंदोलन करता आनी ताका सपोर्ट वाडत आसा. ह्या आंदोलनाचें कारण म्हणल्यार दी गोवा दमन एंड दीव टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग ॲक्ट 1947 and 76 हाचे अमेंडमेंट आयलो आसा आनी तेजे क्लॉज 39A हे इंट्रोड्यूस केल्ले आसा. ते क्लॉज 39A अशें म्हणटा की नॉटविथस्टँडींग एनीथींग कंटेन इन दीस एक्ट द चीफ टावन प्लॅनर प्लॅनिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ द गव्हर्मेंट or on receipt of an application in this regard and with approval of the board may from time to time after or modify, alter or modify the regional plan and or the outline development plan of the extended टावन प्लॅनराक अधिकार दिल्लो आसा की गव्हर्मेंटाचे डायरेक्टीव आयले जाल्यार खंयचीय लँड बोर्डाचे अप्रुवल घेवन ती कन्वर्ट करपाक जाता. आनी रिपोर्टाचेर वाचता त्या प्रमाण अशी कितलीशीच एप्लिकेशनां कन्वर्शनाक लागून आयिल्ली आसा. तितून बागायती जमनी आसा, दोंगराचे स्लोप आसा, देवराई आसा, पाणतळ जागे आसात आनी ह्यो जर जमनी ट्रान्सफर जाल्यो जाल्यार आमकां फुडें माल पडटले, आमच्या निसर्गाचो अधिवास आनी पर्यावरणाचेर इफेक्ट जातलो आनी आमचे फुडले पिळगेक हे वायट परिस्थितीक भोगची पडटली. त्या खातीर विरेश बोरकर मागता की हे क्लॉज आसा ते विड्रॉ करचे आनी आमची जमीन मागची. त्या विरेशाक सपोर्ट करपाक आमी ही मिटींग आपयल्ली आसा. आनी काल एक सांगपाक बरें दिसता की आमचो माननीय चीफ मिनिस्टर प्रमोदजी सावंत, आमचो समाजाचो लिडर आनी मंत्री सुभाष शिरोडकर हे वॉर फिल्डार वचून तेंचे कडेन उलोवणी केल्ली आसा. एक पॉझिटीव स्टेप आयिल्लो आसा. आमी आशा करया की ही शिश्ताई बरे भाशेन सामंजस्यतान सफल जावची आनी सगळ्यांचें बरें जावचें. हांव प्रवीर भंडारी, काणकोण भंडारी समाजाचो अध्यक्ष. आयज आमी जी प्रेस कॉन्फरन्स आपयला ती म्हणल्यार आमकां विरेश बोरकर जो MLA आसा गोंयचो, त्या MLAक एक इलेक्टेड मेंबराक जे पोलिसांनी गैरवर्तन करून त्या जेन्ना उपोशणाक बसलेले तेन्ना त्या हितूंतल्यान ओडून काडून सकयल ओडीन धाडलो. तेका लागून फर्स्ट ऑफ ऑल हांव हे जो निशेध करता भंडारी समाजाच्या वतीन, काणकोणच्या भंडारी समाजाच्या वतीन आनी बहुजनाच्या निशेध करता. समाजाचेर हो खरो म्हणल्यार व्हडलो अन्याय, हो व्हडलो अन्याय जाला आमच्या बहुजन समाजाचेर. म्हणटकीर असो अन्याय जावचो न्ही. कित्याक गोंय राज्याच्या उदरते खातीर विरेश बोरकारान पावल उचललें. गोंय राज्य सांबाळचे खातीर पोर्तुगीजाच्या हेतूंतल्यान आमकां स्वातंत्र्य सैनिकान हें गोंय राज्य मेळोवन दिल्लें, स्वातंत्र्य करून दिल्लें. पूण आयज अशें जाल्लें आसा की सगळें गोंय सामकें काबार जावपाचे हेचेर पावलां. आमची पिडेक न्ही, मुखाल्ले पिडेक हें बरें जावचे खातीर आयज आमी कितें तरी स्टेप उचलची पडटली आनी आमी आमचो तेंको विरेश बोरकराक दिवचो पडटलो. कित्याक विरेश बोरकर आपल्या सगळ्या लोकांक उलो मारला आहा, भंडारी समाजाचे सोड बहुजन समाजाच्या आनी बाकीच्याय समाजाच्या खातीर. म्हणटकीर आमी गोंय वाचयतलो जाल्यार आमी सगळ्यांनी विरेश बोरकराक तेंको दिवचो पडटलो. आनी हो अपमान एक विरेश बोरकराचो न्ही, आख्ख्या भंडारी समाजाचो, बहुजन समाजाचो. म्हणटकीर असलो अपमान आमी मुखार सहन करून घेवचे ना.
फाल्यां खंयच्याय हेजेर अन्याय जालो जाल्यार आमी सगळे सहमतान भंडारी समाज एकठांय जातले आनी हो लढत दितले. आयज खरेंच TCP कलम रद्द करपा खातीर उपोशणाक जेन्ना विरेश बोरकर बसला आझाद मैदानाचेर तेन्ना ताका कितलेशे हजारान लोक वचून गोंयचे ताका मेळटात आनी आपलो उपोशणाक त्या उपोशणाक आपलो तेंको दितात. आनी त्याच पासून आज आमी काणकोण सान पळय आमी जे प्रेस घेवन सांगतात आमचो फूल बहुजन समाजाचो तसो भंडारी समाजाचो आनी बाकीचे समाज ह्या विरेश बोरकराक ह्या उपोशणा खातीर TCP एक्ट रद्द 39 रद्द करपा खातीर आमचो पूर्ण पाठिंबो ताका विरेश बोरकराक आसतलो. समाजाच्या खंयच्याय घटकाचेर अन्याय कोणी केल्यार हेजे मुखार आमी खंयचोय अन्याय खपून घेवची ना हें आमी सरकाराक सांगतात. बहुजन समाज हो आयज भरकटत वता ताका कोणाचो आदार ना. आयच्या खिणाक गोंयांत भंडारी समाज हो सगळ्यांत व्हडलो समाज आसा की ह्या भंडारी समाजाचेर दर दिसा अन्याय जाता. तळागळ्यांतल्या लोकांचेर सोडात जो लोकांच्या मताचेर निवडून येवन आमदार जावन लोक कल्याणा खातीर वावुरता त्या आमच्या समाजाच्या आमदाराचेर विरेश बोरकराचेर ही अशी वेळ आयला ज्या सरकाराचेर ताचो आमी काणकोण भंडारी समाज तशें काणकोण OBC घटक निशेध करतात. ताका लागून आमी आमचो तेंको फूल जो विरेश बोरकर जो उपोशणाक बसला ताका आमचो फूल तेंको आसतलो. म्हळ्यार आंदोलनांतल्यान आमच्या एक गोंय निर्मीत जालां. गोंयांत जें आयज स्वतंत्र मेळ्ळां तें आंदोलनांतल्यान आनी त्या आंदोलनांतल्यान आमचो भंडारी पयलो हुतात्मो जालो राया मापारी आनी त्या राया मापारीच्या पावलाचेर पाऊल दवरून आमच्या भंडारी समाजाचो एक युवा तडफदार आमदार आयज लोकहिता खातीर उपोशणाक बसला. तेजेर उपोशणाक बसपाची पाळी कित्याक आयली? कारण जे 39A TCPचे जे कलम आसा ते रद्द करपा खातीर तेणी आपल्या गांवच्या सगळ्यांक एकठांय करून TCP कार्यालयाक गेलो. आयज सादारण एक बहुजन समाजाच्या खंयच्याय घटकाक एक 300 मिटर जर जमीन घेतलो जाल्यार महत प्रयत्न करून ताका ती मेळना. पण जे दिल्लीवाले एका रातयाक येवन कितलीशीच लाख चौरस मिटर जमीन आपल्या घशांत घालतात आनी ते कशें चल्लां तेचेर बंदी येवची ह्या एका कारणाक लागून आमचो युवा आमदार विरेश बोरकर मुखार गेल्लो. पूण त्या थंय आंदोलनाक तेंच्या हेजिटेशनाक एक अशी रूप दिलें की दुकराक जशें ओडटात तशें. कालच एक पेपराचेर बातमी आयिल्ली की कोणी तरी पिकपीक दुकराक घालून व्हेलें म्हणून ताचेर एक्शन जाली. पण ह्या आमदाराक ओडीत फडफडीत ते पोलीस व्हरतात हो व्हिडिओ सगळ्याक व्हायरल जाला पण त्या पोलिसाचेर कोणीच एक्शन घेतली ना. हांव एक काणकोणकार म्हण एक मनीस म्हण जी कृती त्या पोलिसांनी केली त्या कृतीचो निशेध पयली करता आनी सरकाराक विनंती करता की एका इलेक्टेड मेंबराक अशी जर तुमी ख्यास्त दितात अशी जर ताची परिस्थिती करतात जाल्यार काणकोणच्या गोंयच्या एक सर्वसामान्य मनशाक नागरिकाक तुमी कशी अवतिकाय हाडटले. म्हण पयली हांव ह्या कृतीचो निशेध करता आनी सरकाराक तेंचेर तुमी एक्शन घेवची अशी ह्या कृतींतल्यान विनंती करता. आनी रामून सांगता तशें दुसरे खंयच्याय आमदाराक जर अशें केलें तुमी कशें करतात काय कितें म्हण हांव मुख्यमंत्र्याक ह्या हितूंतल्यान माध्यमांतल्यान विनंती करता की आयज बेगोबेग ते TCP कलम 39A रद्द करचें आनी विरेश बोरकर ज्या हेजिटेशन करता जे उपोशणाक विरेश बोरकर बसला ताका विनंती करची की उपोशण तूं बंद कर आनी जेणे करून गोंयच्या हिताचो एक तूं उपक्रम चालू कर. हें ह्या समाज माध्यमांतल्यान ह्या काणकोणच्या बहुजनाच्या माध्यमांतल्यान हांव जय भंडारी फावंडेशन आनी गोमंतक भंडारी तर्फे हांव एक निवेदन व्यक्त करता. आनीक जे पोलीस ओडीत फडफडीत आमच्या समाज बांधवाच्या एका आमदाराक मुखार ओडीत व्हेला तेचेर एक्शन घेवची बेगोबेग एक्शन घेवची आनीक खंयच्याय बहुजन समाजाच्या आमदार सोडात खंयच्याय बहुजन समाजाच्या जेन्ना हेजिटेशनाक मुखार वतले तेंचेर जर अशी जर पाळी येता जाल्यार समाजाचो गोंयचो प्रत्येक नागरीक रस्त्यार येवपाक फाटीं रावचो ना. बेगोबेग तुमी हेजेर तोडगो काडचो अशी आमी ह्या माध्यमांतल्यान सगळे भंडारी बांधव स्वतःच्या देवाक नमन कर. हांव एक दोन शब्द उलयतां. हांगा
जे जमले आसात ते वेगवेगळ्या पक्षाचे उरत, BJPची उरत, काँग्रेसीची उरत, कोण आम आदमी उरत, खंयच्याय पक्षाची उरत, पूण जेन्ना भंडाऱ्याचेर अन्याय जाला तेन्ना सगळे आमी एकठांय जाल्ले आसात काणकोणांत. इतल्या खातीर की विरेश बोरकर हो भंडार समाजाचो MLA आनी तेका ज्या प्रमाणे पुलिसांनी उचलून व्हेलो वडीक फरकटत म्हळ्यार दुकरा उडल्या सारको पळोवन येला, हे आमी सहन करून घेवपाचे आमकां तरी ना. आनी हे हांव फक्त इतलेंच म्हणटा की गोंयचे जे भंडारी आहा आज पर्यंत कोणूच उठलो ना, खंयचोय लिडर उलयल्लो ना. दबावा खाली आसा काय कितें? आमगेल्या कमिटी आहा ऑल गोवा भंडार समाजाची, तेय बी एक शब्द काडनात. हे सगळे दावणी बांदले आसा काय कितें सरकाराच्या? हो एक प्रश्न म्हागेलो आसा. नाजाल्यार आज गोंयांक उजो पेटपा जाय आसलो. कित्याक तो आरजी आसूं नाजाल्यार फारजी आसूं तें आमकां लागना. तो एक भंडारी आनी अशी भंडाऱ्याक वागणूक दिवप ही म्हाका योग्य लागना. म्हण हांव सरकाराचोय निशेध करता आनीक जेणे पुलिसाचोय निशेध करता. कित्याक काय म्हळ्यार अशे भाशेन एक प्रतिनिधी तो गोंयचो, तेका ह्या पद्दतीन व्हरप न्ही. आनी म्हाका दिसता कितें काय म्हळ्यार आयच्या घडीक सगळ्या गोंयच्या भंडाऱ्यांनी एक जावपाची गरज आसा. जेन्ना भंडारी म्हणटा तो कितें आसा, रक्त जे भंडाऱ्याचें उरता न्ही तें सळसळटा, तेका अन्याय सहन जायना. पूण हे न्हिदून आहा ते भंडारी खरेंच जातीचे भंडारी काय कितें गोंयचे? हे म्हाका प्रश्न आसा म्हागेलो विचारपाचो. आयज ज्या पद्दतीन भोवजन समाजाक अशी वागणूक मेळटा, फरफरट पळय तेका हाडला कोण विरेश बोरकाराक, त्याच भाशेन तुमी आज जर तो विश्वजीत राणे आसूं ना दिगंबर कामत आसूं ह्या मनशाक तुमी अशी व्हरतातली काय कितें? हो म्हागे प्रश्न आसा. काय बारीक समाजाकच तुमी चिड्डुवपाक सोदतात काय कितें? म्हूण हांव सांगता गोंयच्या भंडाऱ्या पयलीं उलो मारता, तुमी सगळीं एकठांय जायात आनीक हेजो निशेध करात आनी सगळीं विरेश बोरकाराक सपोर्ट करात. कित्याक तो एक भंडारी म्हण. कित्याक भंडारी मेजॉरिटी गोंयांत भंडारी आसा. तुमी खंयच्याय पक्षा वरात, प्रश्न हांव तेजेर उलयना खंयचे पक्ष आसा काय तुमी भंडारी करून फुडें येवन आपल्याली पोळी बांदून घेवपाक सोदता काय कितें? भंडारी गोंयचे लिडर आसा ते. आनी तशें जायत जाल्यार सगळीं भंडाऱ्यांनी ह्या भंडाऱ्याक देख शिकोवपाची गरज आहा. फक्त इलेक्शन जिखपा खातीर भंडार करनाकात. जेन्ना अन्याय जाता भंडाऱ्याचेर तेन्ना भंडाऱ्या फाटल्यान रावपाक शिकात. जाल्यारूच तुमी खरे लिडर. गोंयची लिडरां हांव शेम म्हणटा. कित्याक काय म्हळ्यार आज पर्यंत एकलोय जाप काडना गोंयचो भंडारी समाजाचो आमगेलो. तशें म्हण आमी फर्स्ट काणकोणच्यान स्टार्ट करतात आनी सगळ्या आख्ख्या मतदारसंघात जी भंडारी कमिटी आहा तेमी सगळ्यांनी निशेध करचो अशें हांव तेमचे लागीं मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणकार रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.